आज आमची वर्षपद्धतीप्रमाणे हनुमान जयंती ही हनुमान जयंती रावंड अबाउट 31 आमची चालू आसा आणि त्या वर्साच्यान आमी हो उत्सव आसा हनुमान रामनम आणि हनुमान जयंती हो दोनूय उत्सव आमी मेन असो साजरो करता ह्या देवळान। तसोच आमचे एक जात्रेचो उत्सव आसता तो फेब्रुवारीन येता, पण हनुमान जयंती आसा न्ही ताका आमी स्पेशल असो जात्रेक आमचो महाप्रसाद जे नासता, फक्त हनुमान जयंती आणि रामनमी उत्सव ह्या दोगांकूच आमी एक महाप्रसाद एक आमी चालू केला की सगळ्या भाविकांक एक अन्नदान जे मारुतीचे बाबा अन्न मेळचें अशें म्हणून आमी सगळ्या लोकांक हांगा आपून सगळे लोक भावीक येवन एक अन्नदानाचो आमचो एक लाभ घेता आनी आनंदान वता। आतां हनुमान जयंतीचो आमचो उत्सव केला सकाळीं आमी 5 आमचो भटजी जे कितें धर्म रिती रिवाज आसा न्ही त्यो स्टार्ट करता आनी सूर्य उगवता न्ही त्या टायमार आमचो मारुतीक आमी पाळण्यांत घालता आनी पाळण्यांत घातल्या नंतर तेजे सगळे पुराण वाचता। पुराण वाचल्या नंतर आमी ती मुर्ती पाळण्या सकट घेवन आमी आमच्या मंदिरा समोर एक 5 रावंड मारता। त्यानंतर आरती प्रसाद हो आमचो सकाळचो प्रोग्राम। सकाळचो प्रोग्राम जाल्या नंतर दनपारची तशीच आमची एक महाआरती आसता ती स्टार्ट आमी 1 करता। महाआरती 1 जाल्या नंतर 1:30 आमचो महाप्रसाद सुरू जाता। हो आमचो दनपारचो उत्सव। त्यानंतर 4 ते 7 आमचो एक भजनी कार्यक्रम आसता। 4 ते 7 आमचो भजनी कार्यक्रम जाल्या नंतर रातची 8:30 आमी सांगात आमची पालखी आसता आनी ती पालखी पौशपण समाजाची पालखी आसता। ती पालखी काडल्या नंतर आमचो उत्सव सांगाता प्रसाद वाटल्या नंतर आमचो उत्सव सांगाता जाता। तुम्ही जात्रेकडे एक हनुमान जात्रेकडे एक तुम्ही एक हे घेतलेलो की हनुमानाची सुवर्ण मूर्ती करची, प्रतिसाद कसो आसा? एकदम बरो आसा। सुवर्ण मूर्तीचो प्रतिसाद आमकां भरपूर सुवर्ण मूर्तीक सुरवात करच्या पयलीं आमी महालक्ष्मीचो कोल प्रसाद घेतलेलो आनी कोल प्रसाद घेवन आमी सुरवात अशें विचार केलो की बाबा ही भांगराची करपाची काय नाका, पण महालक्ष्मीन प्रतिसाद आमकां दिलो की तुमी भांगराची करची आनी ही भांगराची करच्या पयलीं देवान असो प्रसाद दिला आमकां की ही भांगराची मूर्ती करपाक आख्ख्या गोंयचो न्हू आख्ख्या संवसाराच्या लोकांचो प्रतिसाद आसचो। म्हणजे जो एक बारीक मनीस सुद्दां 1 रुपया सुद्दां दिता न्हू तेजो सगळे आख्ख्यो सगळ्या लोकांचो हातभार मेळून ही मूर्ती उबी जावंक जाय असो आमकां प्रसाद दिल्लो आसा। पूण हांव असो सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन आनी सगळे गोंयचे भायचे लोक आसा पळय तेंचे कडेन विनंती करता की सगळ्यांनी तुमी ही सुवर्ण मूर्ती उबी करपाक हात दिवचो आनी प्रतिसाद दिवचो।